मांडवी न्हंयत उडी घेतिल्ल्या एका अल्पवयीन चलयेक पणजे कोस्टल पुलीस योगीराज चोडणकर आनी महेश खरवत हांणी वाटायले. चलयेक मुळाव्या उपचारा खातीर गमेकोत दाखल केला. आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. इन्सिडंट असो जालो की एक 9:15 सुमार आमकां SDPO पर्वरीन करपे सर येयले हांगा आनी सांगले की कोणी चलयेन जंप मारल्या म्हणून ब्रिजा वयल्यान. सो आमच्या स्टाफाक सांगले बरोबर इमिडिएटली आमचो स्टाफ जी HDP बोट आसा आमची ती घेवन उदकान गेले. मांडवी ब्रिजा वयल्यान जंप मारल्या म्हणटकच त्यांनी सोदले ताका आनी इमिडिएटली ताका रेस्क्यू केले. सो कितल्या टायमा भितर क्विक रिस्पॉन्स जाल्लो तुमचो? एक 5 ते 7 मिनटां भितर ताका रेस्क्यू केले. चड फायन आसा न्ही, कोणी उडी मारला ते फायन आनी उडी मारल्या तेजें कंडिशन आता स्टेबल आसा. 108 आपयली आमी इमिडिएटली आनी 108 त्यांनी सांगले की स्टेबल आसा ते, तरी ताका फुडलो मेडिकल चॅकअपाक GMCन गेल्लो. रिजन अजून मेरेन कळना ना, रिजन एक्झॅक्ट कळोंक ना. त्याचो फादरय येयल्लो. मे बी ताका मार्क्स कमी पडल्या ताका लागून हो ताणें केलें आसत अशें म्हणटात. अंडर एज त्याची एज 17 सांगले.